जे पळय गार्बेज वर्कर्स आसात तांकां ऑर्डर लेट पावली. सो तांकां ऑर्डर लेट पावले म्हणून कोणे तरी म्हजे कोतान तांकां आमच्या गॅरेजीक वचून चिंतायलें की तुमी कामाक वचनाकात, तुमी हे करात. आनी कित्याक दीस इज नॉट द फर्स्ट टायम, अशें कितली फाटी जाल्लें आसा की तांकां एक म्हयनो सुद्दां ऑर्डर लेट पाविल्ली आसा आनी ते केन्नाच कामाक न येता आसतना रावनात. सो सगळे कावन्सिलर्स आज आयले आनी कावन्सिलर्स जेन्युनली मेंट द वेलबिंग ऑफ द वर्कर्स. सो कावन्सिलरांनी येवन आमी रोखडेच चीफ ऑफिसराकय आपयलें, कित्याक फक्त कितें त्या कावन्सिलरांनी मुद्दो मांडलो तो चीफ ऑफिसरांनी ताका सपोर्ट करपाक जाय न्ही. तर सगळे ऑर्डर बी सायन जाली. मागीर आमी त्या लोकांक आपयलें, कळ्ळें न्ही. पूण तांचे बारीकशे प्रॉब्लम आशिल्ले, म्हणजे काल एक आमचो वर्कर पडलो, कळ्ळें न्ही. म्हणजे ते कितें म्हणपाक लागले आमकां एकदां ऑर्डर लेट मेळटा, हें मेळटा. पूण चीफ ऑफिसरानूय वचून पळयलो. आतां हांवूय बी वतलें ताचे म्हळ्यार हॉस्पिटल आसा ताका काय ना, इट वॉज जस्ट अ मसल पेन. सगळे एक्सरे बी काडिल्लो आसा आनी तांकां मेळ्ळी म्हणटकीर दॅट पार्ट वॉज ओवर आनी तांकां इनक्रीज्ड अमावंटान ऑर्डर मेळ्ळें, रिवायज्ड अमावंटान. कितले जालात? दॅट इज द गव्हर्मेंट ऑर्डर वॉज अप टू 500 रुपीज, अप टू 500 रुपीज त्या. आनी तांकां आय थिंक इट कम्स टू सम 440 रुपीज, रायट. नेक्स्ट प्रॉब्लेम आशिल्ले म्हणजे आतां जे आमी एक्चुली तांकां रोड गँग म्हणटात, कित्याक पयलीं पसून ते टर्म लागू आशिल्ले रोड गँग म्हणटात ते. पूण एक्चुली इट इज नॉट स्ट्रिक्टली रोड गँग. आतां आमी ते कन्विनियंट म्हणून ते एक तोंडार बसलां की हे डोर टू डोर, ते रोड गँग, ते ट्री कटींग गँग. बट बेसिकली दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट वर्कर्स. सो यू कॅनॉट, आतां कितें जालें गव्हर्मेंटा कडच्यान आमकां सर्क्युलर आयलो की हो जो पळय स्कोप ऑफ दॅट 500 अप टू 500 रुपीज आसा, दॅट इज स्ट्रिक्टली कन्फाइन्ड टू द पीपल हू आर एक्चुअली वर्किंग बाय डिपिंग देअर हँड्स इन द गार्बेज. सो द चीफ ऑफिसर वेन द कावन्सील रिजॉल्ड, कळ्ळें न्ही, की आमचे डोर टू डोर तांकां मेळटातच 500 रुपीज, अप टू 500 रुपीज. बट द सेम स्कोप शूड ऑल्सो बी एक्सटेंडेड टू पीपल हू आर क्लिनिंग आर ड्रेन्स एंड द सो कॉल्ड रोड गँग. So the DMA refused. They said that we cannot extend the scope to these people because this scope is only for the people who are dipping their hands. सगळे कावन्सिलरांचे म्हणणे अशें आशिल्लें की इन्क्लुडींग मायन की दीज आर द पीपल जे एक्चुअली चड काम करतात, कित्याक ते सामके गार्बेज काडटात तांचे ते ड्रेन्स, चोक टॉयलेट्स, ड्रेन्स, सनसड्यावेली ड्रेन्स, कितें म्हणनाका, कळ्ळें न्ही. विच इज व्हेरी म्हणजे स्टिंकिंग. सगळे अशे तरेची आमची ती रोड गँग आसा हू आर वर्किंग विथ अस फॉर लास्ट सम 16-17 years. So it is our duty to take up for these workers, to stand by these workers and see whether the benefit can be extended to them also.